काँग्रेसीचो तूं आतां बीजेपीन व्हॉट इज द difference between the functioning of both the parties? दोन्ही पार्टी भितर खूप डिफरन्स आसा. I have worked in both the parties. When I was working earlier in Congress party and now in BJP. Very different. BJP party एक शिस्त असता. It is really organized. एक त्यांच्या ऑर्गनायझेशनान खरंच सल्यूट मारपाचें. म्हणजे जे प्रमाणे ऑर्गनायझेशन आसा न्हू, आयज आमी केन्ना इलेक्शनाक वयता. हांवें काँग्रेस पार्टीचे 3 इलेक्शनां केली. आयज जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन पळयता तर त्यांचे ऑर्गनायझेशन you do not have to wait for the last moment to your ticket declared there, but here the party is already ready to go for election at any given time. As election which they are ready. त्यांचे 50% जे काम असतात ऑर्गनायझेशनचे पार्टी म्हणून केलेले असतात, रेडी असतात. ही हॅज टू डू रिमेनिंग 50%. त्याच्या भितर सुद्धा त्याचे कॅन्डिडेटाचे कांयच काम असतात. तो फक्त म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवपाचें काम करपाचें. बट ऑर्गनायझेशन सायड एट द ग्रासरूट लेवल, एट द बूथ लेवल, हे सगळे पार्टी तुका प्लॅटराचेर घालून दिता. दॅट इज द सिस्टम वॉट भारतीय जनता पार्टी येता. आनी ही शिस्त भारतीय जनता पार्टीन दवरिल्ली आसा. आनी आय रियली एप्रिशिएट द ऑर्गनायझेशन जे आसा पळय तेका म्हाका दिसता तूं खंयच्याच पार्टी बरोबर तूं कंपेर करूंक शकना.